नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो सीझेडएमपी प्लान 30 नोव्हेंबर मेरेन ट्रिब्युनलाक ते पयलीं शेकांक लायसन दिवपाचे यत्न मुख्यमंत्री म्हणटा इफी निमतान कला अकादमीचे रिनोव्हेशन रिपोर्टाचे कितें करपाचें तें फुडल्या फुडें राया कामोर्ली पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट फोंडकोला चुकोक गेल्ले कडेन बस रस्त्या भायर वचून पडतली शेतांत बशींत चडशीं स्कुलाची भुरगीं हारशे फोडून पॅसेंजरांक केले साल्वार वेळ बरो आयआयटीक सांग्यारच 2-3 कडेन जमीन पळोवन दिल्ली भूंय संपादनाक सरकारा कडेन ना पयसो म्हूण वेली गुळेली विश्वजिता आड घाल्लो अपात्रताय अर्ज हे निवळ राजकारण प्रसाद गांवकार हेड ऑन फोंडे चेन स्नॅचिंगाच्यो केशी एकार एक चालूच पोलीस वग्गी पीडित बायलो म्हणटा सीसीटीव्ही लायल्यात पूण नाशिल्ल्यात जमा मोगोक दुबाव सेटिंगाचो आमदारकीचो राजीनामो दिवचो ना गोंय सोडून वचचो ना गोंय कर्मभूंय प्रतापसिंह राणेन ऑन कॅमेरा केलें स्पश्ट गोंयची व्यक्ती खंय गोंयचो राज्यपाल जावंक शकना प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह काणकोणकारांचे सणकलें फोंडकोलाच्या रस्त्याचो पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टराक डॅमो दोगांकय अँब्युलन्सीत घालून फोंडकोलाच्या रस्त्याचो रावंड काणकोणच्या काँग्रेसवाल्यांचे डॅमो आंदोलन आनी आय लिगांत परत गोल्डन बूट जिखपाचे विलीस प्लाझाचो टार्गेट चर्चिल ब्रदर्साची नेटान तयारी कोच एडवर्ड आन्सर उमेदी सीझेडएमपी 30 नोव्हेंबर मेरेन दितले पूण ते आदींच टुरिझम सीझन सुरू शेकांक लायसन दिवंक परवानगी दिवची म्हणून एनजीटी कडेन मागतले मुख्यमंत्री सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो कला अकादमीचो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आयला तो पळोवन कितें तें करतले मात इफीक कला अकादमीचें रिनोव्हेशन जातलेंच मोदी सरकार नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजां ऑक्शनाक घालपाचे तयारेंत मुख्यमंत्र्यान खंय लिजांचो रिपोर्ट सारको पळयल्लो ना 30 नोव्हेंबर मेरेन सीझेडएमपी प्लान जातलोच म्हूण मुख्यमंत्री ठाम मात 1 ऑक्टोबर सावन टुरिझम सीझन सुरू जाता तेन्ना शेक मालकांक लायसनां दिवंक एनजीटी कडेन परमिशन मागतले आमी आमचो जो स्टँड घेतला ओके आमकां ऑलरेडी नोव्हेंबर पर्यंत आमी सांगला की आमी CRZ प्लॅन सबमीट करतले त्या खातीर ऑफकोर्स जातलो 30th November पर्यंत वी आर सबमिटींग द CRZ प्लॅन इन NGT वी आर सेइंग दॅट वी ऑल्दो वी आर सबमिटींग द CRZ प्लॅन सो गिव अस द टायम एंड टुरिस्ट सीजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of October so we are asking for the NGT to permit us to give the licenses for the shack owners. कला अकादमीचो ऑडिट रिपोर्ट मंत्री गावडेक आनी मुख्यमंत्र्याक पावला कितें करपाचें ते कॅबिनेट मिटिंगेक थारायतले मात इफी तेकिल्ल्यान पयलीं रिनोव्हेशन करतले कला अकादमीचो रिपोर्ट जो आसा वो ऑलरेडी सबमीट जाला इट इज 1 कॉपी टू मी ऑल्सो कालूच म्हज्या टेबलार येयला 1 कॉपी फॉर द गोविंद ऑल्सो वील गो थ्रू दॅट रिपोर्ट ओके एंड वॉट द बेस्ट फॉर द कला अकादमी दॅट वी वील डू at present for the IFI purpose we are thinking of doing the renovation at least IFI should go on and then full-fledged the report what the decision will take that will taken by the cabinet. नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग रिपोर्ट आयला वाचून जातकीच ताचेर उलयता म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप नॉन कॅप्टिव्ह मायन म्हणटा ते तेंची म्हणटा ते रिन्यू करचे ना हाय लेवल कमिटीन रिपोर्ट केला मोदी सरकारान सो गोंयचे चडशे नॉन कॅप्टिव्ह मायन सो आतां कितें मायनिंग वो रिपोर्ट कालूच जाला लेट मी गो थ्रू द रिपोर्ट देन आय विल कमेंट ऑन इट. ओके सो मायनिंग केन्ना मेरेन जातलें कित्याक एक रिपोर्ट येयला आसता म्हणून म्हणटा कित्याक पयरूय तुमी वी आर ट्रायंग एट लेवल बेस्ट ओके परत एकदा आमी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सची मिटींग जी आसा ही कॉल केल्या ती मिटींग जाल्या उपरांत आय कॅन गिव द एक्झॅक्टली द आयडिया इट इज वॉट वील हॅपन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. राया कामोर्ली पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट फोंडकोला चुकोक गेल्ले कडेन खंय बस रस्त्या भायर वचून शेतांत पडटली बसींत चडशीं स्कुलाची भुरगीं बस परतले म्हूण कळटनाच लोक जमलो लोकांनी हारशे फोडून पॅसेंजरांक साल्वार केले पॅसेंजरांचो वेळ बरो बारीक सारीक किरकोळ जखमांनी पॅसेंजर सुटले बारीक सारीक मार लागिल्ल्यांक लागसारच्या हॉस्पिटलांत व्हरून हाडले क्रेन लावन बस काडची पडली.
हो रस्तो समज तुमी आल्लेम साकून बोरये ब्रिजार सुद्दां पळयलो जाल्यार हो रस्तो सगळो काबार जाला आनी काबार जाले कारण वसत थंय खड्डे पडल्या रस्त्याचेर आयज एक्सिडंट सुद्दां जाता हितून पळयत जाल्यार त्या टर्नारूच व्हडलो एक खड्डो आसा आनी तो खड्डो वांटोवपाक म्हाजें पर्सनल जाल्यार म्हाका दिसता की तो खड्डो वांटोवपाक तेणें ड्रायव्हरान बाबड्यान बस भायर घेतली आनी ती बस शेतान पडली आमी मागीर लोकांनी झगडोन रस्तो करून घेतलो करून घेतकीर आयज ह्या रस्त्याची दशा आहा पळय ती सामकी वायट आसा लास्ट इयर हो रस्तो अर्दे वाटेर कॉलेप्स जाल्लो आनी हेय फावटी त्या सेम प्लेसीर थंय कॉलेप्स जाला आयज हांगसर तुमी पळयत जाल्यार मुखार तुमकां कितले आर्यमान साई मुखार गेले खड्डेच खड्डे आसा म्हणल्यार अशें दिसता की आमी एक मोटोक्रॉसाची ती रेसीस जाता पळय तशी चलयता काय म्हणून कस्टमर गेले स्टाफूय गेले आनी जाय जाणांनी हिंगा हेल्प केलें काडपाक पयसान आहलेलो पास येत ती सारकें चोयलें ते मातशें टर्न आहा थिंग मातशें फोंड आहा ते फोंडा लागून मातशें ती भायर गेलो ते न्हू ती भायर तोंडाचे स्लीप येयली आनी ते ब्रेक मारलेलो न्हू तो ब्रेक स्लीप जाले आनी ती बस स्लो येयली आनी हिंग सफल पडली ताळगांवचो नवो ओडीपी हुमकळटा ओडीपी 2028 प्लानाक ताळगांवच्या कोमुंदादीन हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या ऑर्चर्ड आनी शेतां सेटलमेंट आनी कमर्शियल दाखयल्यांत म्हूण याचिकादारान कोर्टाक याचिका घाल्या हो प्लान रद्द करून परत करपाचे आदेश दिवचो म्हूण कोर्टा कडेन फिर्याद सोमारा सगळ्या प्रतिवादीक हायकोर्टान नोटीस काडल्यो आठवडे भितर जाप मागल्या ताळगांवचो ओडीपी हायकोर्टान हुमकळ्ळो ताळगांव कोमुंदादीन ताळगांव ओडीपी 2028 प्लानाक हायकोर्टान आव्हान दिला कोमुंदादीचो एटर्नी झेवियर आल्मेदा आनी दोगा जाणांनी मेळून PIL घाल्या याचिकेत मुद्दे काडल्यात ते अशे ताळगांव ओडीपी 2028 करतना कसलीच पूर्वतयारी ना कांय ऑर्चर्ड जमनी सेटलमेंट आनी कमर्शियल म्हूण दाखयल्यात कांय कडेन शेतांत सेटलमेंट दाखयल्ल्याचो आरोप तकली वापरिनासतना प्लान तयार केला म्हूण याचिकादारान आरोप केला थळावे कोमुंदाद आनी हेर जाळवणदारांक विस्वासात घेतिल्ले ना ओडीपीत PDA आनी शेतकी खात्याचो ताळमेळ दिसना याचिकादारान अधिसूचित केल्लो ताळगांव ओडीपी 2028 रद्द करचो म्हूण कोर्टा कडेन फिर्याद केल्या PDAन प्लानिंगाची तत्वां पाळून शास्त्रीय वेवसायीक पद्दतीन प्लान परत करचो म्हूण ताणें मागला जिल्लो प्लानिंग समिती करून प्लान तयार करपाचो आदेश दिवचो म्हूण याचिकादाराची मागणी तशेंच कोर्टान याचिकेचो निकाल दी मेरेन प्लान स्थगीत दवरचो म्हूण याचिकादारान फिर्याद केल्या याचिकादाराक ताळगांवचे कोमुंदादीन ह्या केशीत गोंय सरकार TCP बोर्ड ग्रेटर पणजी PDA आनी ताळगांव पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात सोमारा हायकोर्टान सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीशी काडल्यो 4 आठवड्या भितर तांकां लेखी जापो दिवंक सांगल्यात प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार सरकारा कडेन जमीन घेवंक पयशे ना म्हूण सांग्यावेली IIT 70th पावली थंय जमनीक सरकाराक दमडी मोडपाची गरज ना पूण थंय अप्रोच रोड ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ते खातीर पयशे खंयचे येतले काय म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराचो प्रस्न विश्वजीत राणे आड अपात्रताय अर्ज घाल्लो तें खंय निव्वळ राजकारण ज्या काताचो लाव जावंक जाय ताका जालो प्रसाद गांवकार एडॉन सीएमान सांग म्हाका ही जमीन जर घेतली जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली जी उगी जी सायडीची जमीन आसा ती जमीन जर आमकां घेतली जाय जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली वेरस आमी गुळेली व्हरता जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडना अशें तेणें म्हाका सांगलें पण सेम जर आमचे म्हणजे परती करून पळयलें जाल्यार आयज तेंची जो डेवलपमेंट आसा तो भरपूर खर्च पडटलो तांकां आज वर्स पयलीं तांकां ती कशी सायटी स्टार्ट करपाक मेळना वेरस हांगा ते फाल्यां चालू करूं शकतात काम ती करता जाल्यार एप्रोच रोड धरून बाकी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय तुम्ही कितें म्हणटात की सरकाराक पयशांची चणचण आशिल्ल्यान असो सांगेकारांची आनी तुमची कांय चूक नासतना ना हो प्रोजेक्ट शिफ्ट जालो असो स्टेटमेंट आमचेलो सीएमाच्या तोंडाचें आसा की पयशांक लागून आमी मातशें फाटी सरता ती म्हळ्यार तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बी घालें हय त्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाची खरी काणी कितें तो एक भाग आशिल्लो तो पॉलिटिकल एक भाग आशिल्लो ती खरी काणी कितें कारण प्रसाद गांवकार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन तें बी विश्वजीत राणेचेर घालता आनी तें बी अशी सामकी ट्रिकी टायमा भितर ज्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशना लागून तो टायम आमदारकी आनी मंत्रीपद साल्वार जाता सो हे राजकीय गणित कितें तो टायम जसो येता त्या टायमा प्रमाणे आमकां थोडी पॉलिटिक्स खेळची पडटा आनी ते प्रमाणे करचें पडटा तुम्ही म्हणटात ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन राजकारणाचो भाग आशिल्लो राजकारणाचो भाग आशिल्लो ते केलें तो सक्सेसफूल जालो प्लॅन ज्याका फायदो जावपास ताका जालो जाका फायदो जावपास ताका जालो सगळे पर्याय सगळे पर्याय इलेक्शन लागीं पावता त्या टायमाचेर विचार करतले
त्या टायमाचेर विचार त्या करपाक. टायमार सगळें आमच्या लोकांक बी घेवपाक खूब गरजेचें कारण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें वचपाक कित्याक फुडले फावटी जे फाटले खेपे हांवें 2 फावटी इलेक्शन केलें एक फावटी केलें तेन्ना थोडे मतान गेलो पूण तेच लोक म्हाजे तशेंच स्टँड आउट रावले आनी परत आतां हे फावटी आमी जिखून आयले निवडून दिले सो तांकां विश्वासान घेवन चलोवप हें खूब गरजेचें आसा आनी त्या टायमार विचार करता इलेक्शन लागीं पावूं दी मागीर सगळे पर्यायांचे विचार कर. विचार करया सद्या म्हाका गरज ना विचार पर्याय करपाची. आमदारकेचो राजिनामो दिवन आपूण हरियाणाचो राज्यपाल जातलो म्हणटा ती खबर फटीची. प्रुडंटा कडेन उलयतना प्रतापसिंह राणेन स्पश्ट केलें गोंय ही आपली कर्मभूंय. आपल्याक गोंय सोडपाचें ना, गोंय सोडून खंयच वचचो ना अशेंय राणेन स्पश्ट केलां. प्रतापसिंह राणे आमदारकेचो राजिनामो दिता ताका हरियाणाचो राज्यपाल करतात म्हूण खबर पातळिल्ली. प्रतापसिंह राणे काँग्रेस आमदारकीचो राजिनामो दिवन हरियाणाचो राज्यपाल जाता म्हूण शेनवारच्यान सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ले एका मॅसेजीन राजकीय वर्तुळांत खवदळ पडिल्लो. हे गजालीचेर प्रुडंटान राण्याक गाठलो. प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझीव उलयतना राण्यान ती मॅसेज फटीची म्हूण सांगलें. गोंयच्या राज्यपाल पदाची ऑफर आयली जाल्यार घेतलो काय म्हूण विचारल्यार राणो म्हणटा गोंयचो मनीस गोंयचो राज्यपाल जायना. नाही ही खोडसळ बातमी आहे. मी काय कुठं राज्यपाल वगैरे म्हणून मला व्हायचं नाही. मला भरपूर काम आहे इथे. माझा व्यवसाय म्हणजे मी शेतकरी आहे म्हणून सदाच सांगतो शेती करण्यात मला आवड आहे आणि माझी जिथे जमीन आहे तिथे घरचं स्वतःची वडिलोपरी जमीन आहे आणि मी पूर्वीपासून शेतीमध्ये रमलेलो असतो. आमचे लोकही आहेत त्याचा मी आमदार आहे. माझा मतदारसंघ जवळजवळ 50 वर्ष व्हायला आले आणि सोडून कुठं जाणार. आणि गव्हर्नर पद वगैरे म्हणजे तुम्ही बघा आपलं गव्हर्नरला नुसतं सह्या करायच्या असतात तिकडं किंवा राज्यपाल म्हणून नुसतं बसायचं असतं आणि तिथं कापायची. तिसरं काम मला करण्यापेक्षा माझं सगळं इथं व्यवसाय आहे तो सोडून कुठं जाणार. ते जाणार नाही. आणि गोव्यामध्ये स्थायिक झालो, आमदार झालो, मंत्री झालो, मुख्यमंत्री झालो आणि ही माझी कर्मभूमी. गोवा सोडून जाणार नाही. आणि समजा गोव्याच्या राज्यपाल व्हायची जर तुम्हाला आली ऑफर तर नाही गोव्याचा राज्यपाल गोव्याच्या माणसाला करत नसतं. मजगती सुदीन आणि विजय परत मंत्रिमंडळात येतात म्हणून खबरो पातळ्यात. ताचेर स्वता मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलें तशें खंय कांयच ना. कितें जालें तुमकां सांगला कोणी सांगला तुमकां तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्डान आनी हेंच्यांनी सांगला पळय आत्ताच्या घडीक तरी हांव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो. म्हाका तरी ह्या गजालीच्या विशयी कसलीच आयडिया ना, कसलीच कल्पना ना. त्या खातीर हांव हेजेर खरें म्हणजे हांव कमेंट करपाचें अवॉयड करता आशिल्लो. तुमी आतां मुद्दामून विचारला म्हाका खबर ना आनी म्हाका दिसना हें सत्य आसा अशें म्हाका दिसना. We are 27 MLAs and there has to be some people in the opposition. See, गोंयांत सगळे रुलिंगूच जायत जाल्यार इशू काडपाक कोण आसचो ना. फाटल्या दिसांनी कोण म्हणटाले रेजिनालाक केन्ना घेता भितर. सो आमी जर तर सगळ्याक आमदारांक रुलिंगान घेत जाल्यार ऑपोजिशन म्हणटा तें आसचें ना. इन अ डेमोक्रेसी टू रन वेल एंड टू रन in a democratic way and also in a manner where there is accountability, you have to have opposition. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. PWDचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराक काणकोणकारांनी एम्ब्युलन्सींत घाले. एम्ब्युलन्सींत न्हिदोवन दोगांकय फोंडकुलां पडिल्ल्या रस्त्यावेल्यान रावंड मारून हाडले. दुयेंतीक हार्ड वर्क करतना कितें कास्तीक जाता आसतली ताचो हो डेमो. हो विचार करून रस्तो बेगीन जाग्यार घालात म्हूण काँग्रेसवाल्यांची PWDक शिटकावणी. पायपलायनीक म्हूण खंय रस्ते खणिल्ले 4 म्हयने जाले पावस गेलो तरी सारके जायनात. काणकोणा PHC आसूनय धड वैजकी सेवा ना. कोणाकूय कितें बरें वायट जालें जाल्यार मडगांवां हॉस्पिसियोत हार्ड वर्क करपाचे. रस्ते फोंडकुलांनी काबार. काँग्रेसवाल्यांनी PWDचो AE आनी कॉन्ट्रॅक्टराक धरून आडवो तिडवो उजरायलो.
लास्ट मरण पयलीं तेगे पेशंट तेगे तो मरण हांगाच पे करता तेगेले तुमगेले एमा सेटींग जाल्यार गे थोडा म्हणजे किती किती वेळ आता किती वेळ कोणी मरायला मरण्याची वाट बघूया ती आमची चूक आहे पाऊस आमची आता इतल्यान सोंपलें ना एक एम्ब्युलन्सीन घालो कॉन्ट्रॅक्टराक न्हिदयलो आनी दोगांकूय फोंडकुलांच्या रस्त्या वेल्यान एम्ब्युलन्सीन डेमो दिलो दुयेंतींक कितें जावंक फावो ताचो दोगांकूय अणभव फोंडकुलांतल्यान एम्ब्युलन्सीचो रावंड जाल्या उपरांत आतां कॉन्ट्रॅक्टराचो अणभव कंडिशन कसं होतं त्रास जाता सर त्रास जाता खड्डे जाल्ले आसा तुला प्रवास कसा दिसला प्रवास खड्डे जाल्ले आसा दुखता हय मागीर काय त्रास होतो जाता तू चांगला घट सारखा तंदुरुस्त फिट आहे आणि पेशंटचं काय हाल असणार त्रास जाता सांग त्याला सांग मीडियाला सांग पेशंटाक चड त्रास जाता ऍडमिट ना मागीर कित्याक लागून सांग तांकां आम्ही करता सर रिपेअर ते सांग ते का चुकली म्हण सांग चूक झाली म्हण सांग पाईपलाईनचे खड्डे केलेले आसा सर ते आम्ही रिपेअर करून चूक झाली म्हण सांग पायपलायनीन जो पळय डॅमेज जालो न्ही तो रिएस्टेटमेंट करपाचें एक्चुअली व्हॉट्सअपलायन डिपार्टमेंट आमचे आतां कन्सर्न जो आसा ताजे कडेन हांवें कन्फरन्स घेतला प्लस कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की विदीन 15 days जी कितें आसा ती रिएस्टेटमेंट आमी करून दिता 4 महिने जाले पायपलायनींग म्हूण रस्ते खणून घाल्ले अदीं मदीं फक्त मातयेची भर पहिल्याच पावसाक सगळो खर्च उदकांत काणकोणकारांचे 500 स्पेड्ड्यार त्या पण तेमी अनुभव घेयलो आसा सामको वायट रस्तो जाल्लो आसा बॉब मारतालो वाटेताना बॉब मारतालो आनी तो गाडी आसलो तो बोवाळ मारतालो त्रास जाता म्हणून आमी आतां तेमी आमकां सांगलें आसा की 15 दिसां भितर हो रस्तो आसा तो आमी बरो करतलो म्हणून स्कुलाची भुरग्यां वयतना सकाळची मातशें त्रास जाता लोक तेन्ना बरे फंक्शनां वयतना गाडी घेवन गेल्यार तेंच्या आंगाचेर उदक पडटा स्कुलाची भुरगीं पयरूच फाटी 2 केस जाल्ली भुरगीं पडोन फाटले 5 वर्सांचेर कॉन्ट्रॅक्टरांनी हांगा काम केलां तेजी परिस्थिती हांगा सर्टिफिकेट हांगा दिसता स्टुडंटा खातीर काणकोण सावन बबेश बोरकार. नुवेचो आमदार बाबाशान आनी वेर्णेचो सरपंच टोनीचे जुगलबंदीचो आनीक एक एपिसोड. बाबाशान बीजेपीत वचत सावन दोगांचे संद मेळत थंय वाचता. बाबाशान बीजेपीत गेल्लो तेन्ना ताजे कडेन टोनीच्या फोनावेलें संभाशणाचें ऑडियो क्लिप साश्टी चर्चेचो विशय जाल्लें. नुवें फुटबॉल सर्तीचे निमतान आयतारा दोगूय परत एके माचयेर. दोगांचेंय परत लागलें. एका तेंपावेले दोगूय राजकी इश्ट. नुवेचो आमदार बाबाशान आनी वेर्णाचो सरपंच टोनी एका टायमार घट राजकीय इश्ट. मात उदरगतीच्या नांवान बाबाशान अकस्मात बीजेपीत गेलो आनी सगळें गणीत बदल्लें. दोगांचे फोनावेले ऑडियो क्लिप फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्ले. नुव्या एके फुटबॉल सर्तीचे कार्यावळीक दोगूय एके माचयेर. नुव्या ग्रावंडाची फायल भितरल्या राजकारणाक लागून आडकल्या म्हूण टोनीन मायकलाच्या कानार घालें. नांव घेनासतनाय बाबाशानाक तें लागलें. बरें म्हणल्यार मायकल लोबो आमचो गोंयचो मिनिस्टर जेन्ना हांव ओडिशा समाजाची सरपंच आसा आमची ग्रावंडाची फायल गायली आसा आनी ऑलरेडी आमी 7-8 लाख सुमार आमी पंचायतीन भरली आसा. जेन्ना ही फायल आमची रेडी आसा कांय कारणाक लागून पॉलिटिक्सा लागून ही फायल उरल्या जरी तो तुमच्या गव्हर्मेंटाक तर येयली जाल्यार लास्टाक तर ही फायल आमची सगळी रेडी आसा. ही लास्टाक तर ही फायल आमची जावची. हांव तुका हो तर आमचो ग्रावंड भेंडीचो जालो जाल्यार हांव तुका मान बागयता आनी म्हजी सदांच बाब मायकल लोगोक म्हजी पोटवी. म्हाका दिसना हुंयचे ग्रावंड 8 लाखान जाताय म्हूण. हो ग्रावंड जायते वर्सां जालीं GSIDC आयिल्लो आहा आनी हाचो एस्टिमेट जाला 21 crores. आनी हो ग्रावंड करपाक आमी काल देखून CMाक मेळ्ळे आनी CMा कडेन ही फायल पावल्ली आहा. हो प्रोसिजर आमी फॉलो करताय आनी लोकांक मिसगायड करून 8 लाखांक लागून ग्रावंड मोडपाक हे सारकें न्हू. पयलें सारकें सगळें सारकें जाण जावपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सावियर डायस. फोंड्या वाठारांत चेन स्नॅचिंगाच्यो केशी एकार एक चालूच. पुलीस कांयच करिना म्हूण मोगोन इश्यू केला. चेन स्नॅचिंगाक बळी पडिल्ल्यो बायलो मोगोचे प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ल्यो. CCTV लायल्यात मात एकय चलना. हें सेटिंग काय म्हूण मोगोक दुबाव. फोंडेचे पुलीस कॅमेराचेर तोंड उगडूंक तयार ना. DYSP म्हणटा असलें कांयच जाल्लें ना.
एकूच सीसीटीव्ही फोड्यात चलना एकूच चलना गड्या मन गव्हर्नमेंटचे म्हणजे एकूच चलना तो लोकांक भिवपाक लायल्या बशीचे कमरे लायल्या काय करप ना भिवपा खातीर लायल्या काय म्हणटा ते लावन कितें उपेग तुमचो ते आशिल्ले जाल्यार हे चोर तुमकां अशें धपक्यान मेळटले आशिल्ले तो चलप ना मेळटले कशें. नागझरीत शेनवारा दनपारा हे बायलेर असलोच प्रसंग आयलो. तिणें पुलीस कंप्लेंट केल्या. हांव अशी वयताली नुस्तें घेवन आनी ते थंय उबे रावल्ले हांव उबे रावले म्हणून हांव कडेन वयता इतले पयसल्यान हात घातलोच म्हाजे मणी काडटा तो मणी येयना जालो सोमतो जमनीर मारलेकच काडलो म्हणून स्टार्ट करून आनी धरा धरा म्हणून बोब मारता व्हडले व्हडले लोक म्हाका पळयता ही पिशी जाल्यार बोब मारता काय अशें म्हणटा लोक आनी ती पिशी जावना तिचे मंगळसूत्र चल्ल्या ते भुरगे गाडी घेवन रावले थंय आनी हेवटेन तेवटेन सामकी सगळी गाडी येयली तितून शिरकोत रावल्या एक गाडी मातशी फास्ट जाली आनी तशें अशें सरपा वचून गेले मरे आं हे ती शिशी कावेरी कितले थंय आसा एकूच चलना गव्हर्नमेंटचे जाल्यार तें सुद्दां चलना काल जाल्यार काल तुजो 12:30 मणी मला एका बायलेचो हे कितें चल्ला आतां कंप्लेंट केल्या तुवें कंप्लेंट केल्या पोलिशेन चल्ला ते पळयल्यार सेटिंग आसत म्हूण मोगोक दुबाव. सगळे इंटर कनेक्टेड आहा चोरांच्यो तो हफ्तेस्त कोणाक पावता म्हणून सीसीटीव्ही लायना नाल्यार सेफ्टी ऑफ वुमन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट नाल्यार सीसीटीव्ही कित्याक चलना हे सीसीटीव्ही चलना हेजे कारण म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान सोदून काडचे 2 कोटी 15 कोटी 20 कोटी म्हणून सीसीटीव्ही लायले 25 हजाराच्यो फायनी मारल्यो म्हणून सेफ्टी जावच्यो ना पयशे सगळे जे मंगळसूत्र वता चेनी वता सगळी वता हे म्हाका दिसता हेजी गरज आहा हे जात तितले बेगीन गव्हर्नमेंटान हेजेर जात तितले बेगीन एक्शन घेवचे आनी प्रूफ करचे सो हेच्या फुडें पुलिसांक ही शिटकावणी की अशें कितें जाता चोरी अशें कितें जाता जाल्यार तुमी त्या टायमार 12 वरां भितर प्रेसाक हे इन्फॉर्म करा की बाबा अश्यो गजाली घडल्या आनी प्रेसा कडल्यान लोकांक पळोवनी तातूंत लोक शिटूक जातले लोकांक कळटले की बाबा अशें चल्लां रातचें सो भांगर बिंगर घालनासतना भोंवचें न्ही कित्याक आमचे पुलीस आज एका तरेन फेल जाल्ले आसा आनी तुमच्या सेफ्टी खातीर ते एका मंगळसूत्रा खातीर चेनी खातीर गळो जेन्ना ओडटा असो चेन जेन्ना ओडटा गळ्याक फास लागूंक शकता सो म्हाका दिसता आमी सिरियसनस आमी ही पळोवंक जाय हे सेफ्टी खातीर पळोवंक जाय जाल्यारूच दिसता म्हाका आमी बरे उरतले इतलो. बायलांच्या गळ्यांतल्यो सरपळी आनी मंगळसूत्रां फारावपाचे प्रकार वाडल्या काय म्हूण विचारल्यार फोंडे पुलीस कॅमेराचेर तोंड उगडूंक तयार नात. DYSPक विचारल्यार तो सांगता कंप्लेंट जाल्ली ना. फोंडे आनी धारबांदोड्यांत चेन स्नॅचिंग करपी टोळी चवथी आदी फोंडेचे पुलिसांनी धरिल्ली तेन्ना त्या गँगा बरोबर पुलिसांनी फोटो सेशनूय केल्ले मात चल्ला ते पळयल्यार प्रकार बंद जाल्ले नात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. संसड्याचेर फक्त सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच उपाय काडूंक शकता. फोमेंतोन एकदा प्रकल्प पालिकेचे स्वाधीन केलो काय उपरांत आमी भितर सरतले म्हूण मंत्री मायकल लोबो सांगता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा फोमेंतोक जे कितें पयशे फारीक करपाचे आसात ताचेर कोर्टांत केस चल्ल्या. देणी क्लियर करूंक खंय सरकाराची कांयच हरकत ना. सोनसड्यार मिक्स कोयराचे राशीक उजो लागल्या उपरांत शारांतल्या कुसक्या कोयराच्यो राशी पालिकेच्या गळ्या मेरेन पावल्यो आनी पालिकेन जाता नजर जावन थोड्या भोव प्रमाणांत गार्बेज सेग्रिगेशन जाग्यार घालें. मात सोनसड्या वेल्या प्लांटाचे कफू जावं सुटना. फारीकपणा वेल्यान वाद कोर्टांत. मुख्यमंत्री म्हणटा सोनसड्याचो प्रस्न जाग्यार घालो काय मडगांवकार सुटले. प्लांट अजून फोमेंतो कडेनूच. डायरेक्टली आमी आमची रिक्वेस्ट केला त्याचे पयशे कितें दिवपाचे आसा दॅट लिटिगेशन इज देर दॅट वील गो ऑन आमचें कांयच म्हणलें ना. बट मडगांव शहराच्या दृश्टीन तो जर ट्रीट करतले आसत जाल्यार ताका एक्सपर्ट एजन्सी जाय आयदर विथ द DMA अदरवायज द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ह्या दोनांच्या माध्यमांतल्यान तो आमी ट्रीट करता. त्या खातीर आमी कोर्टा कडेन अपील तेच करतले की तुजो ट्रीट करपाक आमकां दिवचो सो दॅट तो आमी ट्रीट करता ताचो पयशांचो विशय कित्याक तो सोडोवया तितून कांयच म्हणलें ना. हांवूय बी जी एजन्सी आसा फोमेंतो ग्रुपची तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हँड ओवर तो दिवचो सो दॅट आमकां शहराची स्वच्छता नितळसाणी आमकां दवरपाक मेळटलें. पयशांचे लिटिगेशन्स कितें आसा तें उलोवया ताच्या कोर्टांतल्यान कितें तो विशय सॉल्व करुया. इश्यू जाग्यार घालतलो जाल्यार मायकलाक त्या वाठारांतले आमदार रेजिनाल्ड विजय सरदेसाय दिगंबर कामत आनी लुइजिनाचें सहकार्य जाय. So we have a plan of action to start. The day Fomento Green vacates the plant or hands over the plant to Margaon Municipal Council, we will step in. Till they are there, we cannot step in. And solution to Sonspa is only Solid Waste Management Corporation. आम्ही करून दाखवले हा बेश्टे उलयना करून दाखवल्या सगळ्यांचे कोऑपरेशन मागता आमचो दिगंबर कामत
who is the MLA of Margam, Vijay Sardesai, who is the MLA of Fatorda, आणि आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स, who is the MLA of Kurtoria, including आमचो बाब Louisine Phale, who is the MLA of Navile. These are the 4 neighboring constituencies which are directly affected. So we want cooperation from them, the municipality, the chairperson, and all the like-minded people, NGOs, everybody. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. हळदणे सेंट थॉमस हायर सेकंडरीचो शिक्षक अमरनाथ पणजीकारा आड केल्ल्या आरोपाचो निशेध करूंक पालक आनी गांवच्या लोकांनी शांतीकायेन निदर्शनां केली. प्रिन्सिपल आनी मॅनेजराची कर्मां लिपोवंक आपल्याचेर फटीचे आरोप केल्यात म्हूण पणजेकाराचो दावो. CCTV फुटेज तपासची, कितेंय वायट केलां आसल्यार आपल्याक खंय ख्यास्त दिवची. मुख्यमंत्र्यान संचालका कडेन घडणुकेचो रिपोर्ट मागला. हळदोणचे लोक, पालक, आदल्या विद्यार्थ्यांनी सेंट थॉमस हायर सेकंडरीचो शिक्षक अमरनाथ पणजीकार आणि गुरुदास मळिकाक तेको दिवन सोमारा निदर्शनां केली. पण जेन्ना लोक भायर काडटा तेन्ना तुमी कित्याक तांकां But we need the decision in public because it was a public accusation. व्हेरी बॅड. आमच्या सरांचें नांव पिड्डें जालें आमी शिकल्या. They made racist comments, not only about priests. I will not only say about priests, and believe me or not, everyone are with you. जर तर त्यांची चूक आहा जाल्यार तांकां शिक्षा करा. जर तर कांय चूक ना जाल्यार जेणी कंप्लेंट केल्या, जेणी आमच्या फॅमिलीचें नांव बदनाम केलां, तेचेर आमकां हें मेळोंक जाय. जे तुमचे इंटरनल कितें आहा पळय ते तुमच्यान इंटरनल सॉल्व करूं येता. आफ्टर मीटिंग वी आर कंटिन्यूइंग विथ द क्लासेस. CCTVची फुटेज तपासात आरोप खरे असल्यार ख्यास्त करची, ना जाल्यार फटीचो आरोप करतल्यांक खंय ख्यास्त करची. हे पुलीस असताना त्या गुंडांनी थंय मीटिंग केलीच कशी. कॉलेज चालू करपाक येयल्या, भुरग्यांच्यो क्लासी चालू करपाक येयल्या, हो विशय मिटोवपाक येयल्या बऱ्यापणान. तेन्ना आमी भायर हे डिसेंट लोक भायर, माझी फॅमिली जी येयल्या ती भायर, आणि गुंडा भितर सगळ्या भुरग्या हुजेर मॉलेस्टेशन करपाक, त्या भुरग्याचो हात पोशोवपाक हांव इतलो अकलेर उठला. फादर डायगो जो म्हणटा पळय हो प्रिन्सिपल जावंक शकना. ही ऑन लेक्चर बेसिस. 5 वर्सां टिचींग एक्सपिरियन्स जाय पडटा हायर सेकंडरीन, तो ताका ना. ह्या फादर व्हॅलेरियनान ताका हाडलो खंयच्यान तरी आनी ताका हाडून हांगा बसयलो एक कदेलीचेर. जेका 30 वर्सां जावना, 29 वर्सां आहा ताका, आनी म्हाका 40 वर्सां टिचींग एक्सपिरियन्स. एकदां सांगलें फादर तुका म्हाका टिचींग एक्सपिरियन्स आहा तितली वर्सां ना तुका, तूं म्हाका शाणपणां सांगता. 10,000 रुपया ह्या दोगांय पाद्रींनी घेतलेली आसा. डिपार्टमेंटान हेजेर इन्क्वायरी करची. बरें हे पयशे गेले खंय. मुख्यमंत्री म्हणटा रिपोर्ट मागला. हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला की लेट मी सबमीट द रिपोर्ट ऑन दॅट. हळदोणच्यान प्रुडंटा खातीर क्लायव आल्वारीस. केरळ गोंयचें नातें वेगळेंच. कितल्यो पिळग्योच जाल्यो केरळी आनी तांच्यो फामिली गोंयांत कामधंद्याच्या निमतान स्थायीक जाल्ल्यो दिसतात. केन्नाच तांची झगडीं केस्तांवां कोणाच्या वाटेक गेले म्हणून आयकल्लें ना. दिवचले ओणमाचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. पयलें भात पीक कापणेक येता तेन्ना ओणमाची परब येता. विष्णूचो वामन अवतार आनी बळी राजाची ताचे फाटल्यान आख्यायिका. दिवचले मल्याळीचो ओणम. आणि म्हाका दिसता केरळाच्या कितलींशीच वर्सां जाली तुमी हांगा रावता. आमी जरी म्हटलें तुमी केरळाचे जाल्यार तुमी स्वताकूय गोंयकार समजता, आमीय तुमकां गोंयकार समजता. हें तितकेंच खरें आसा की ओणम हो एकूच उत्सव हिंदू, मुस्लीम आनी ख्रिश्चन हे तिगूय मेळून मनयता. आनी देशांतलो खंयचोच उत्सव तिनूय कास्टांतले लोक एकत्र येवन मनयना.
विच इज द स्पेशलिटी ऑफ द केरला पीपल. पण एक गजाल हांव मुद्दाम मेन्शन करता, ह्या सुवाळ्याक आपयता आसतना आमी बरेचशे फावटी जेन्ना पॉलिटिशियन चीफ गेस्ट फुडें वता तेन्ना सुवाळ्याक आपयता आसतना आमकां बरेच जाण त्या कार्यक्रमाक डोनेशनूय दिवचें पडटा राजेशाक इतरात जाल्यार. पण तुमच्या कार्यक्रमाक हांव मुद्दाम नमूद करता, नो वन म्हणजे केन्नाच आयज पर्यंत केन्नाच डोनेशन विचारना एंड दॅट इज मोर एप्रिसिएटिंग. आयज पर्यंत विचारना. आय लिगांत पोरूंक गोल्डन बूट जिखपी चर्चिल ब्रदर्साचो स्ट्रायकर विलिस प्लाझान अंदूय टॉप स्कोरर जावपाचें टार्गेट दवरलां. प्री सिजनांत बऱ्यापैकी फिटनेसा खातीर चर्चिल ब्रदर्साचे प्लेयर्स कोच एडवर्ड आन्साच्या मार्गदर्शनान नेमान ट्रेनिंग घेतात. इतले मजगतीं गोवा पुलीस फुटबॉल सर्तीचे सेमी फायनलींत चर्चिलान एंट्री मारली. ताचे कामगिरीचेर कोच आन्सा खोशी. Last year I had a great season, finished on top, joined most goal. This year I also want to finish on top, so I'm looking forward for the season. Well, we have a good coach, he's really working with the team. We have a lot of new players, a lot of new faces, so the most important thing is getting to know each other, playing with each other and going out. They hope everyone on the same task. How was the match? It's my first match in 5 months. I never went in 100%. I take it easy. So day by day we will become better. This team is a very new team. We started working on possession and pressing, transition play. So yesterday it was our first official game, and I was impressed with what they did. Though there were individual mistakes, but in the end they achieved the ultimate, that is winning. So I'm very proud of them. Oh, excellent. This come. Yes, I believe when they settle down fully, we take the pressure off themselves, they will perform better than what we saw yesterday. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.